काँग्रेस पार्टीन जो आमकां उमेदवार दिल्लो आसात हेचो परिचय म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक आसात, गोंयचे जनतेक आसा आनी म्हाका दिसता देशाचे जनतेकूय आसात। कालूच आमी पेपरार वाचले की 16 सालान जी घटना आमच्या गोंयांत जाल्ली आनी त्या घटने खातीर गोंयच्या नांवाची बदनामी जाल्ली, तशीच सबंद देशार आनी देशा भायरय ज्या घटनेमुळे आमचें गोंय बदनाम जाल्लें तेची चारित्र किंवा तेजे जे कितें आदले भानगडी आसलेली हेची कल्पना नासली काय तेंच्यांनी जाणून बुजून हें केलां हें म्हाका खबर ना आनी तुमकां खबर आसा जाल्यार म्हाकाय खबर ना तें। पूण आमी पळयता की काँग्रेस पार्टी कडेन तशें पळोवंक गेल्यार बरे कॅन्डिडेटूय आसले जे अनेक वर्सां भारतीय तेंच्या पक्षा खातीर काम करता। तितून एक सुरेंद्र फुर्ताद आसलेलो, यतीन पारेख आसलो, पूण असल्या लोकांक डावलून तेंच्यांनी ह्या ज्या उमेदवाराक तिकीट दिल्ली आसात हे म्हाका एक प्रश्न पडटा की काँग्रेस पार्टी कितें करपाक सोदता। गेली 25 वर्सां ह्या मतदारसंघान जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार आमचो एक्स CM मनोहर भाई पर्रीकर आसलो तेन्ना जी आमची पणजी सुरक्षीत आसली, केन्ना कसल्यो भानगडी पणजे जावंक नासल्यो, ह्यो भानगडी करपा खातीर ह्या उमेदवाराक हांगासर उमेदवारी दिल्ली आसा काय कितें हो एक प्रश्न पडटा। कदाचित काँग्रेस पक्षाक म्हाका दिसता की हे पणजे आसा ती ताळगांव करपाचे आसात। आमच्यो ज्यो महिलाची सुरक्षता आसा, सो आमची जी महिला भगिनी आसात हेंची जी सेक्युरिटी आसा ही बरे भशेन पणजे आसलेली, ही सेक्युरिटीचेर खंयसर तरी अडचण हाडपाचें काम काँग्रेस पार्टीन ह्या उमेदवाराक दिवन दिल्ले आसात। तुमच्या माध्यमांसून म्हाका एक्चुअली सगळ्या आमचे पणजेचे भयणींक आनी आवयांक सगळ्यांक अपील करपाचें आसा की 19 तारखेचे जे कितें आमचें बाय इलेक्शन आसा हेका योग्य व्यक्ती निवडून दिया पणजेच्या विकासा खातीर आनी पणजेची आमची महिलाची सेक्युरिटी खातीर योग्य व्यक्ती निवडून दियात अशें एक आव्हान म्हाका गोंयचे आमचे पणजेचे जनतेक करपाचें आसा। आमचो सिद्धार्थ एक सुरक्षीत असो उमेदवार अशे तरेन ह्या मतदारसंघातली सगळी महिला शक्ती ताज्या फाटल्यान ठामपणान उबी राविल्ली आसा आनी ह्या आमकां मतदारसंघाक जी गुंडागर्दी किंवा दादागिरी जावं हांव म्हणटा हप्तेगिरी अशें आमकां पणजेकारांक केन्नाच मान्य जावचें ना। आनी दुसरें म्हणल्यार इतलीं वर्सां तुमी पळयलां आसतलें म्युनिसिपालिटीन ह्या उमेदवाराचें वर्चस्व उरिल्लें आसा आनी ताका लागून हांव म्हणटा की जेन्ना पणजेक तांचे पॅनल आसतनाय बी व्हडले घोटाळे जाले, स्कॅम्स जाले, आमी कॉर्पोरेटरांनी सदांच आवाज उठयले। ह्या घोटाळ्यांचो केन्नाच सर्वा म्हणणाऱ्या त्या मनशान केन्नाच ह्या घोटाळ्यां खातीर कितें तरी सुटावे करचे, कितें तरी वाट काडची अशें ताका केन्नाच दिसलें